फाटले 4 वर्सां वास्को सावन नाश जाल्ल्यामदीं 4 ते 5 जाण 18 ते 30 वर्सांचे गोंयकार आसात। तांचो पत्तोच नाशिल्ल्यान चौकशी फुडें वचपाक शकना। गृहमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत हें सांगलें। 4 वर्सां वास्को सावन नाश जाल्ले 320 जाणांतले 273 जाण मेळ्ळ्यात। उरिल्ले 47 13 जाण गोंयकार, उरिल्ले भायले। आकांतवादी यासीन भटकाचे गोंय संबंधाचे फाटभुंयेर सुभाष फळदेसायन काडिल्ले प्रस्नाक गृहमंत्र्यान ही जाप दिली। Apprehension in the minds of people of Vasco that many people from Vasco are found to have been missing, including females and males, and that the police are not able to trace many of them. The steps government intends to take or have been taken to locate them. 2009 ते सप्टेंबर 2013 9, 10, 11, 12, 13 5 वर्षां जवळ just less than 5 years. Total missing person in Vasco is 320. Out of which 273 have been traced. तातली 18 वर्सां सकयल्ले 2 जाण, 18 ते 30चे 31, 30 ते 40 9 आनी 50 वयले 5. Origin of 47 untraced persons of Goan origin. 6 बायलां 7 दादले, 6 दादले 7 बायलां 13 एकूण. Persons of non-Goan origin 27 दादले 7 बायलां 34. जे गोंयचे आहा ते फक्त 5 वर्सांत 13 जाण मिसींग आहा. 6 आनी 7 तातले सुद्दां म्हणजे टेररिस्ट म्हणून कोण काम करूंक शकणारे म्हाका दिसता 4-5 जाण आहा, म्हणजे त्या वय गटांतले. 50 वयलो कोण आसत जाल्यार तो डेंजर लिस्टान घेवपाची गरज ना. ते मिसींग ट्रेस जाल्ले जाल्यार हांव ताका सांगतलो आसलो थंय दे आर स्टील अनट्रेस्ड. मुरगांव पालिकेचेर सामके वायट दीस आयल्यात। सड्यावेलो कोयरा विल्याचो प्रकल्प चालू केलो ना जाल्यार थंय कोयर वडोवंक दिवचे ना अशी शिटकावणी दिवपाची पाळी उपनगराध्यक्ष शेखर खडपकाराचेर आयल्या। पालिकेची अर्थीक परिस्थिती बरी नाशिल्ल्यान काय करूंक मेळना अशें मुखेल अधिकारी यशवंत तावडे म्हणटा। दिशान परबाचो रिपोर्ट। मुरगांव पालिकेचो सड्यावेलो कोयर प्रकल्प फाटले कितलेशेच दीस बंद आसा। त्या खातीर थंय कोयराच्यो राशी पडल्यात। या मुखार या प्रकल्पान कोयर वडोवंक दिवचे ना अशी शिटकावणी उपनगराध्यक्ष शेखर खडपकारान दिल्या। आम्ही हेच्या फुडें ह्यो कचरो हांगासर घेवचे ना आणि आम्ही सगळ्या गाडयो बी आडयतले। आम्ही सगळ्या लोकांकडे चर्चा केलेली आसा, उलयलेले आसा। If this continues like this only, then I'm requesting Chief Officer ki people from that ward and myself, including myself, we are going to paralyze. We are going to stop the functioning of garbage. मुरगांव पालिकेची अर्थीक परिस्थिती बरी नाशिल्ल्यान पालिके मुखार जायत्यो अडचणी आसात अशें मुखेल अधिकारी यशवंत तावडे म्हणटा। We are working on that. EMI, we have already given order that the moment that medicine will come, we are putting on that in order to curb that fall and this bad smell on that order on that. This some requires some times, and as you know, the situation of our council financially very weak. So we are requiring fund also should be generated from our government. कोयर प्रकल्पाची पळोवणी केल्या उपरांत मुखावेलो निर्णय घेतली अशें पर्यावरण मंत्री एलिना साल्डानान सांगलें। I will go and inspect the site and maybe I'll take the officers from the pollution control board, and once we have first hand knowledge of what is happening there, we will decide what measures to take. वास्कोच्यान रिपोर्टर दिशान परब, प्रुडंटा खातीर। वास्कोचे टिळक मैदान सुदारपाचें काम अजूनय तडीक लागूंक ना। पोरूचो आय लीग सीझन सोंपतकच मैदानाचें काम सुरू जाल्लें। आतां मेरेन 75% काम जालां। गोंय खेळा प्राधिकरणान बेगीन हे उरिल्लें काम तडीक लावचें आनी थंय आय लीग मॅची खेळूंक मेळच्यो अशें गोंय फुटबॉल संघटनेचे कार्यकारी समितीचो वांगडी सावियो मेसायस मागता। ह्या टिळक मैदानार नव्यान टर्फाचें काम केलां। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे काम तितलें बरें ना, पूण सावियो म्हणटा ह्या मैदानार मॅची खेळटकच टर्फ बऱ्यापैकी दर्जो दाखयतलो। Seems to be 75% of the work seems to have been completed, and I think the turf looks pretty good except for a few patches here and there, and I think the ground could be in another, if the SAG concentrate for about 15 days, I think the ground can be made ready for the I League. या मैदानार मॅची जावंक जाय जाल्यार उरिल्लें काम गोंय खेळा प्राधिकरणान बेगीन करचें पडटलें।
टिळक मैदानार फुडल्या वर्सा जावपी लुझोफोनिया गेम्साच्यो फुटबॉल मॅची जावंक शकतात. त्या खातीर आता आय लीग मॅची ह्या मैदानार खेळून पळोवच्यो पडटल्यो अशें सावियो म्हणटा. The GFA has requested the SAG for the ground for I-League matches, but they are awaiting a reply from the SAG. And I think it is advisable to have a few matches of the I-League on this ground so that the ground can be tested and kept ready for the Lusophonia games. Because it's always better to play matches on the turf and use the turf. Otherwise, it can lead to patches of the turf coming out because of the boot studs. So the ground has to be settled. वास्कोच्यान रिपोर्टर दिशांत परब. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.